आम्ही ब्लॉकेज झाले ते काढले ते ब्लॉकेज काढले येईल आणि आता तेव्हा ना आख्या अन्नान उदीक ना आता आम्ही हे सगळं अख्खो गांव येईल हांवें आमचे पयशे सगळे घरा कडेन घेवन आमी हांगा दिले तुमच्या फुडल्यान इस्कॉलान वयतले भुरग्यांक ल्हान मेळना रांदतले जाल्यार खावपाक उदीक ना करपाचें कितें आमी आनी तुमचो तो पळय आहा सुपरवायझर प्रशांत आहा ताका फोन मारल्यार तो आमकां कॅर करिना फोन बंद करता आतां आमी तुमकां कशें आन्सर म्हणपाचें आं तुमकांय घरा कडेन भुरगीं आहा आसतलीं आं आतां तुमचो आन्सर कितें हेका सांग पळय म्हाका कितें दितले तुमी आन्सर म्हाका आमी देवळाचे वतीन हे घेवन येयले आनी गांवचे सगळ्यांचे आमी सायनी हाडलेले आसा हेजेर तुमी आतां कितले बेगीन आमचे उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता आमकां तुमी सांगा एक वरस जाल्यार आमी त्रास काडटा जे मेरेन ते इलेक्ट्रिकल अंडरग्रावंड केबल केला तेन्ना तुमचो PWDचो एकटोय मनीस ना ते पळोवपाक तेन्ना पायपा फुटताना तुमचे मनीस जाले थंयसर तेंच्या वांगडा इलेक्ट्रीक केबल घालता पळय तेन्ना तुमचे मनीस नाका थंयसर ते पायपा फुटताना पळोवपाक ती कोण आमी पळोवपाची थंयसर ते तितून फोडलेल्या पायपांनी सगळी माती गेल्लेली आनी कोण करतलो आतां न्हू केन्ना काडले तुमी आमी रावले प्रशांत घाट पळय आमच्या प्रशांत घाट काडल्यात हय प्रशांत घाट तोय आमच्या तेन्ना आमी आवाज करता तेन्ना तुमचे मनीस ते केबल पळोवपाक तुमचे मनीस ना थंयसर हा येऊन घेऊन चहा घेऊन 2 महिने मागीर आयले मागीर ते हा ते चॉकअप काढला आम्ही त्याने चॉकअप काढला केबल तोरी काय फायदा ना 8 चॉकअप हय 3 जाग्यार तेन्ना साहेब येवन हांव आयलो साहेब आहलो आमी करून घेतलेले ते आमचो शिवणीचो आमदार हो आहलो मांद्रेकार तेणे हेल्प केलो म्हणून केले आतां परते परते आमी कोणाक सांगतले सांग पळया परत ते सेम एरिया प्रॉब्लेम झाला हे सेम एरिया आमी चॉकअप काढले पळय तेजे उपरांत सुद्दां आमकां उदीक येयना तेन्ना सुद्दां आमचें उदीक येयना तेच एरियाक न्हू आख्खी एरिया जाम जाल्लेली आहा देवळवाड्यार सुद्दां उदकूच ना आमकां आतांच्या आतां बेगीच्या बेगीन आमकां हे सोल्युशन जाय हे 2 दिसा भितर सोल्युशन जाल्यार आमी आख्खो गांव हाडून तुमच्या फुडें हांगा बसयता ऑफिसांत तुम्ही सांगलं की कळले न्ही म्हाका खंयची एरिया ती त्याने स्टार्ट आता आयचे आयज तुमी आमकां थंयसर आयचे आयज तुमी आमकां थंयसर आमी तुमचें ऑफिस सोडपाक रेडी ना साहेब हे म्हाज्या घराचे प्रॉब्लेम न्हू ना ना आमच्या अंजूचे गांवचे प्रॉब्लेम आसा आमी मागीर तुमकां काय करूं शकना ना मागीर सांगू नाका तुमी गांव उठलो पळय आतां हे येयल्या बारीक लोक येयला आनी आनी आमी लॉक मारतले वयतले जाल्यार ऑफिसाक 3-4 लायना चॉकअप आसा पाटी काडली ती खरं जालें ना ती अंजुना वेलाकडे लायन फुटलेली सत्ती केली ती केला अजून थंयच फुटलेली आहा तरी प्रेशर जावंक ना लागली आनी तो वॉल लेट करता प्रेशर प्रेशर ना प्रेशर लागीं लेट भरता तो वॉल 7:30 सुटता 7:30 सुटून रातचो कित्याक सुट्टा बोलतो तेच दिता इल्लें बारीक उदीक जाता रातचे एकाक एक कळशी भरता रातचे एकाक एक आतां कळशी संवसार भरता खंयचो खंय पावलो आनी उदीक ना आमकां आख्या कितें करपाचें 5 मिनटां लागता सांग पळया संवसार उरला आतां उदकाक घडपाचें आमी आमची ती असं सारखं करता आसा ती लायनीचेर आमची साडी चॉकअप काडली ती लायन क्लियर जाता ती लायन 2-3 फावटी क्लियर केली सर पूण आतां प्रेशरूय कमी आहा तो वॉलूच लेट सुट्टा न्हू वॉल लेट सुट्टा भाराक लेट सोडला म्हणजे सगळे प्रॉब्लेम जाता म्हणसर लेट जाता बारांक बिरांक मातसो प्रेशर जाता ते थोडे बिचार मेरेन प्रेशर जायना थंयच्यान उदीकूच येयना प्रेशर न्हू तेका उदीकूच येयना प्रेशराचो प्रश्नच ना तेका प्रेशर न्हू उदीकूच येयना फुडें ते रामदेव देवूळ आहा पळय ह्या देवळाचे तर्फे आमी येयले ह्या देवळा कडसून प्रेशरूच जायना उदकाक साहेब कितें करपाचें तुमी तुमचें आन्सर कितें आतां ना ना आमकां 2 दिसाचो आमी तुमकां टायम दिता साहेब 2च दीस बेरेस्तारा दीस जर आमचे प्रॉब्लेम जाता आमी आख्खो गांव हाडून तुज्या ऑफिसान हांगा उबे करतले आमच्या फुडें मातसो प्रशांत फोन मार आनी विचार कित्याक केअर ना ना आमी तुमकां 2 दिसा आमी टायम ना आमी खूब त्रास काडले हांगा आसा ट्रायंगलाक ते दाबोळ वाड्याक लायन प्रशांत 10 दीस जाले सांगता बाबा लोकांक उदीक ना लोकांक उदीक ना तो केअरूच करना आनी तुमी आपल्या 8 दीस काम चालू आतां कितें करपाचें कितें आमी ते करून लायता केन्ना ना आमी 2 दिसा वयर टायम दिनार आमी आमचो गांव आख्खो हांगा उबे करता ना ना टायम आनी तुमकां टायम साहेब आमी खूब दिलो एक वर्स हे तुमकां चॉकअप जाले तेन्ना तूं सांगता न्ही साहेब आपूण चॉकअप काडले न्हू तेच्या फाटल्यान तुजो फॉलोअप तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलोअप घेवपाची बाबा उदीक येता काय ना ते तूं सांगलें न्हू आतां आपूण 2 म्हयने चार्ज घेतलो आपूण चॉकअप सगळे ओपन केले तूं सांगता आतां आमकां आपूण केला न्हू स्वता फॉलोअप कोणा घेवंक गेलो तूं घेवंक गेलो साहेब आम्ही चॉकअप काढून हांवें पर्सनली चेक केलो ना तू चेक खंय खंय केन्ना चेक केले साहेब अजून कित्याक उदीक येना तर थंयसर तो तुका सांगता मरो अजून प्रेशर येना म्हणून साहेब ती आता ते मागीर? चॉकअप काडलेलो पळय त्याने इमिडिएटली हांवें चेक केला पण तेच्या पण प्रेशर खंय येयला कोणाक येयला उदीक तू कोणाक विचारलं कोणा घरांनी वचून विचारलं तुम्ही कोणाक विचारलं तुम्ही ते प्रशांताक विचार तुझे प्रशांत तो तुमचो लायन आतां
विचार उदी घेता काय नाही. कोय भरपाच्यो आम्ही येवपाक तुमच्या दारा बघा मोलाक घेवपाक तुमकां साहेब आम्ही 2 दिसा टाइम दिता 2 दिसा भितर आम्ही बेरेसर हांगा गांव हाडून पळय करतले आख्खो अंजुना गांव तुझे दारा उडवता दाराक लॉक मारतले पयलींच सांगता तुमकां बेरेसर आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जालेले जाय आमकां ती देवळू वाड्याविषयी मातशें ते प्रॉब्लेम पळयात न्ही थंयसर उदकूच येता वॉशिंग सेंटर आसा न्ही तेजे फाटल्या वाटेन थंय 2-4 घरां आसा न्ही थंय उदकूच ना दिनेश अशा टँकरान उदक सप्लाय करता पूण ते तो प्रशांत आसा तो फोनूय घेना कांय घेना 8-10 दीस आमकां उदक येना बोरिंग मारला सर कमिशन जावना कंप्लेन बसयला फिल्टर घालून कमिशन करून जाय डायरेक्ट सोडला का उरला फिल्टर ताका टेंडर मेळोंक ना प्रसाद रावून गेला फिल्टर बसोवपाक आमचो हो मरे तो प्रसाद राव गाडी ना प्रसाद राव बोरगांव प्रसाद राव आणि ते फुल गोगडला फुल चेक करचे पडटा प्रेशर कमी आहे नाही मेन म्हटलं प्रेशर कमी आहे ते लाईन चोकअप करायला पडेल कारण काढायला प्रॉब्लेम शकता की आता ते 350ची लाईन 300 लाईन तिथे चोकअप राहणार त्याचे म्हटलं त्याचे डिस्ट्रिब्युशन आता म्हणजे फाटी आम्ही काढला आमचे 7 काढला तू असे रेग्युलर असेल आणि 7 आहेत काढला त्याच्या पयलीं काढला डॉक्टर पडीत कामां धा पळय थंयसून स्टार्ट जाता आमचे तितले भुरगे येयल्यात तांकां आदी केन्नाच प्रॉब्लेम जावंक नासलो ते पयलीं आनी आतां तांकां टँकर हाडचो पडटा केन्ना म्हणजे केन्ना तांकां प्रॉब्लेम नासलो सो तुमी थंयसून स्टार्ट करा तुमचो प्रेशर थंयसून जायना पुढे राहणार थंयसर येयले न्हू आता भितून सराना उदी अजून काय दे तुमच्या आमकां कामदार मेळना कामदार म्हणटा प्रशांताचं हेच असता लेबर ना आपण म्हणू शकना हे कितें नाका जाल्ले आता तुम्ही हांवें तेका सांगलें तूं खाली आमकां सांग लेबर आणि आमचं काम करून तुझं घेतले आमी लेबर सांग नाजाल्यार फाल्यांच्यान आमी फोडटा लायन खंय फोडून घेता आमकां सांगा आमी फोडून घेता आमी घालता लेबर आमी तुमचे कडेन जायना जाल्यार आमकां सांगा आमी करून घेता तुम्ही फक्त बरोवन दिया बाबा म्हाजे कडेन जायना म्हणून आमकां गांवांत कळटा करून घेवपाक काम तुमचे कडेन जायना आमकां सांगा आमी तुमकां 2 दिसा वयर टायम दिना आनी बेरेस्तारा दीस आमकां उलोवन द्याचेर जावं आम्ही वयता सगळे बेरेस्तारा दीस आमकां तुमी बरोवन दी आमकां बेरेस्तारा दीस क्लियर जातले म्हणून तू बरोवन दी आमकां ना आमी ऑफिस सोडिना तुमचे ना आमी ऑफिस तुमचे सोडिना तुमी आमकां बरोवन दी बेरेस्तारा दीस तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो म्हणून ना आमकां बरोवन जाय न्हू आमी ऑफिस सोडिना तुमचे आमी तुमकां वचोंक दिना आता तुम्ही आयला आणि आम्ही चेक करून ना तू बरोवन दी आमकां बेरेस्तारा दीस आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले म्हणून आमकां आनी त्रास करूंक जायना नाल्यार आमी तुका वचोंक दिना आनी तूंय वचना काय आमी वचता हांगा असं कसं काय आम्ही चेक करतो आता लेटर दिला नाही ना आमकां बरोवन दी तू बेरेस्तारा दीस तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले म्हणून ना तोंडात आमकां सांगलेले पण ना तोंडात सांगलेले आमकां तोंडात आमी वरस भर आयकता हे तोंडातलो घालून आमी वरस भर जाले आम्ही आयकता आणून कर आवाज करतले आवाज करतले कित्याक करता आमकां कळटा आवाज कसा करून आनी कशी कामां करून ते दिवं प्रशांत पायावान पडना म्हणजे कामां करा आमच्या सगळे काम स्विच म्हणटा ऑफ करून दवरता तो सगळे एकदा काम रिंग करता तुमकां जाय करा म्हणटा तो आता कितें त्याच्या पयलीं तू आता फोन मार मार फोन तेका मार फोन पंचायती लेटर येयलें ना तुमकां तेका मार फोन मार प्रशांताक फोन मार फोन मार फोन मार आमच्या कडे लक्ष कर मार फोन मार सरपंचान आम्ही किती झाला आम्ही किती झाला इथं मार फोन मार तेका विचार तेका कितें जालां ते आमच्या सारखं करते ते आमचो जीवन होय ही तुमकां सेकंड लेटर न्हू पयलीं तुमकां अंजुना सरपंचाने धाडला न्हू पंचायतीन थ्रू पंचायती लेटर येयलें न्हू उदक ना पंचायत लेटर आले ते वाहन करते 200 इकडे नंबर घेतो तो त्यांना ते 200 आम्ही त्या काय ते हे काढतात चर्ची काढायचं त्याने परत चोकअप परत गँग घातलं वाटतं सामके एक दोन बरे घेत आहे उदी दोन सेवा आणि आणि हांव प्रशांताक सांगता प्रशांत फोन करूं ना तेका कळत ना फोन करून पळयता नो सप्लाय तुम्ही जे इष्ट तेका येतो तिथं सर ही पंचायतीची तुमकां ही माहिती अंजुना गायसा ते आता मी 200 पाहिजे टोटल अंजुना गायसा अमूल पंचायत वॉटर इन कंप्लेंट खूप आवडते
टॉप तुझे बोलून घेतल्याशिवाय घालचो नका या. शिवाय आम्ही आमकां बोलून घेवनी. एका वचून आमी वयता. तुम्ही मार प्रशांताक फोन मार. स्पीकर फोन कर. तुमचो फोन उखली ना पळय मरे तो. अरे तो लायनमॅन तुमचो तो जेवपाक फक्त ना मार आता मार आमच्या फुड्यान मार. ना आमच्या फुड्यान मार. ना तुवें उखललो फोन तुजो. मागीर हांव तुका तेच सांगता. पण आमकां कोणाक नाही तो लायनमॅन तुमचो ऑफिसरान फोन उखलिना म्हणून आमकां कोणाक दाखोवन दिवंक जाय की तो लायनमॅन ऑफिसराचेर फोन उखलिना म्हणून. फोन उखलिना म्हणून आमकां दाखोवन दिवंक जाय न्हू. आनीकदा मार न्हू. ना मार न्हू. आनीकदा मार न्हू. ना तो काय कर तो खंय आसा ना. तो खंय आसा तो बार बोललो आसतलो. म्हाका सांगला की आपूण तुका तेंका धाडिना कितें जाता तें तनयाक सांग म्हणून. हा पळय जालें मरे. ही प्रशांताची उतरां. ही 10 दीस जाले. ही प्रशांताची उतरां. म्हणजे ही उतरां आमी तो आयज आमकां बरोवन दिना. आमी तुजी ऑफिस सोडिना साहेब. आमी ऑफिस सोडिना. आमी ऑफिस सोडिना. जे मेरेन आमकां बरोवन दिना बाबा 2 दिसांनी आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. आमी ऑफिस सोडिना. आम्ही आमची मुली घेऊन हांगा धांग येतात म्हणजे हांगा आमी सांग पायतात. ओके हे आमचे लास्ट कर तुमकां. मला एक दिसा काम जातलें मागीर बरें जालें. नाही माझं ते आता परत आले ते चॉकअप काढायचे परत ते त्याचे ते तीच लाईन ते पाहून हे करूया ना मला. जेसीबी परत ओपन करतात ते परत आम्ही काढलेले ते चॉकअप त्यांना परत बसल्यानंतर ते फुले नाही ते चंबराचे नाही सिमेंट सुरुवातीक जानेवारी ना म्हणतात. सिमेंटाच्याच लाईन सिमेंटाच्या लाईनीच्याच प्रॉब्लेम या वाड्यापासून स्टार्ट होऊन जाईल एंट्री विनायकाचं दुकान झालं आणि शाळा फोडल्यात पळय काय पाहते आम्ही तुमचा गुन्हा करिना. आनी हेंचो गुन्यांव म्हणजे कितें ही वांगडा रावंक ना इलेक्ट्रिकल केबल वांगडा. फक्त तुम्ही शिकले दिवंक जाय. कोणच शिकले ना कोण पळयत ना मरे आमकां. आज गांवच रडटा मरे. ना आमकां कोण पळयता. आमी ह्या उदकाक लागून मिनिस्टर वचपाचें एमएलए वचपाचें उदकाक लागून. तुम्ही या मागीर आमकां फोन मार आमी दाखयता तुमकां खंयसून चालू करूंक जाय पळय. आता 8 दीस जाले विलाची नोंदी घेतले. तुम्ही आम्ही राहणार थंय. तुम्ही करून घेया आमचें. एकूच टँकर आसा. सर आता 8 दीस जाले विलाची नाचे डेली उदीक व्हांवताले. ते कोणें तरी पळयला कोणें पळोवंक ना. लोकांक उदीक मेळना विलांची थंयसर 8 दीस जाले ते उदीक व्हांवता. सांजे उदी नळ येयलो काय उदीक परत फुटली ती 8 दीस जाले उदीक व्हांवता. कोण पळयना. कोणान दवरलें लोकांक येवंक येयना. साहेब तुमचे मनीस फॉलोअप घेयना. ते साफ केले ते येवन पळोवंक जाय परत. बाबा चलता म्हणा ते. पाय पयलींच आहा ते पाय पोंदाक आसा ते पाय फुटला ते पोंदाक. ते फुटोन ते उदीक व्हांवता. आमी येतले गे पळय मागीर कसो म्हणटा कुठं म्हणते की जॉईंट ते परतून तितून माती वयतली भितर. ते दीस कापला सर तीच लाईन दी. सो प्रेशर बिल जाय ना पुढे तर तुम्ही इकडून स्ट्राईक करा म्हणजे इझी मध्ये ते आम्ही सुद्धा म्हणतो तुम्ही केबल घालून काढला केबल तू केबल घालून मागीर तुम्ही शाळेपर्यंत स्टार्ट करा आणि वचत पुढे आणि तिकडे तुम्ही सगळ्याक पावतले हय मरे कित्याक हांगा जर प्रेशर जायना फुडें हांगा उदीक कशें येतलें. कित्याक आता पळय आता ते हे करता परत दामार घालता लायनींग परत मागीर फोडचे पडटले. ऑलरेडी ऑलरेडी काम चालू केला हेंच्यानी. केलं स्टार्ट तुम्ही शाळेपर्यंत स्टार्ट करा ते आखे चौकापूच आहा ते मागीर गाडी येते सगळें फुडलें इकडे फुडें चौकाक आहा तो सांगता प्रेशर बिल्ड जायना. बिजाची पोजिशन आसा पळय ती आमी काडलेली पळय 3 काडलेले आमी मागीर आमचे ती प्रॉब्लेम तेजे पयलीं एक पायप आहा. परत फुडें जाम जाले फुडें जाम जालें तितल्याच घरांत उदीक येता आता खाला उदीक येयना कोणाकूच. सो फुडें आमकां फुडें गेलो शाळेकडे स्टार्ट केलं पाहिजे. शाळेकडे स्टार्ट करूया. पुढे बिचाकडे विला अंजना कडेन फुडें गेलो तो साहेब म्हणटा ते टाकयेकूच उदीक लेट सुटना म्हणटा मरे. प्रेशरूच बिल्डअप जायना म्हणटा मरे. ते खंय प्रॉब्लेम आहा ते साहेब. लायन चोकअप जालो तो रातची लायन सोडटा पळय म्हणटा तूं प्रेशर बिल्डअप जायना न्हू. तो टँकाकूच उदीक लेट येता न्हू. ओल्ड लाईनी कमी आवडतं म्हणून मातशें लेट खंयच्या लायनीक उदीक कमी आसा. हा ती मेन लायन येता ती मेन लायनीक उदीक म्हणजे ते मेन प्रॉब्लेम सॉल्व करून घे म्हणटा. लायन जात कितें ते म्हटलें 100 सिमेंटाचे पायप 25 वर्साचे पायप ती आता कितें
हे केला पाहिजे. घाला मरे प्रपोजल गव्हर्नमेंटाक घ्या मरे न्ही लायन 25 वर्साची लायन आता ती- आम्ही हांगाच काबार जातले. किती वेळा करूया? ती- 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 तीच वर्षं. बिला भरून त्याची भरपूर जाय